केन्ना केन्ना आमी त्या व्हडल्या भावा भाशेन वागता. हांव बरो, तूं खोटो, हांव व्हडलो, तूं ल्हान. म्हणजे आमी सदां दुसऱ्यांक सकयल्या नदरेंतल्यान पळयता. खरें म्हणजे त्या व्हडल्या भावाक खुशालकाय जावंक जाय आसली. जावं म्हजो धाकटो भाव इतलीं वर्सां पयस गेलो, आतां पूण घरा फाटीं आयलो, चल मोगान आमी रावया. हें चिंतप ताच्या कडेन ना. हें चिंतप आमचें न्हय. आमचें पळय कितलें भाटां बेसां खातीर झगडीं कितलीं ती पळय हांवें तुमकां सांगची गरज ना. कोर्टीन वर्सांचीं वर्सां भाव 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 भयण सगळीं झगडटात. पयशे सगळे फायदो कोणाक? आदोगादाक, वकिलाक. पळय कितलीं पिशीं पळय आमी. हे देशा भाटाच्या कुडक्या खातीर आमी झगडटा. कितें मेळटलें आमकां तांतल्यान? फाल्यां कोर्टींत एक केस हांव जिखूंक शकतां, पूण जाचेर हांवें केस घाल्ली आसा, म्हजो भाव जावं म्हजी भयण जावं कोण म्हजी सोयरी, तांकां हांव जिखून घेता वय. तांच्या काळजांत म्हजे विशीं आनी चड राग पेट्टलो. म्हणजे ही ओपार आमकां जागयता. आमी जावंक जाय त्या मोगाळ बापाय भाशेन. खरें म्हणजे सदां तो बोगसूंक तयार आसा, तो शांतीन जियोंक तयार आसा. तो कायदे नेम घेवन बसना. तो म्हणटा ये रावया, आमी मोगान रावया, शांतीन रावया, एकवटान रावया. तर आमी आज हे नोवेन करता न्ही, ह्या नोवेनाच्या वेळार तर आमी मागुया जेजू कडेन, सायबा तुवें सांगलेले ओपारीन तो मोगाळ बापूय आसलो न्ही, ताचें तसलें काळीज तूं म्हाका दी. दुसऱ्यांक बोगसाणें दिवचें काळीज तूं म्हाका दी. हांव सदां दुसऱ्यांक बोगसूंक तयार आसूंक तूं म्हाका तुजी कृपा दी. हें आमी आज मागूंक जाय. ना जाल्यार आमी देवा कडेन बोगसाणें कशें मागचें? हांव म्हज्या भावाक बोगसूंक तयार ना, म्हज्या भयणीक बोगसूंक तयार ना, म्हज्या दुस्मानाक हांव बोगसूंक तयार ना. म्हाका देवा कडचें बोगसाणें मेळटलें? मेळना. ताका जबाबदार कोण? देव? न्हय. हांवें म्हजे मदें आनी देवाच्या बोगसाण्या मदें एक मोटें दुरीग, एक व्हडली वणत उबारल्या. म्हूण तें हे वटेन येवंक जायना. दार बंद केलां हांवें. मागीर कशें भितर येतलें बोगसाणें? देखून आमी उदार मनाची जावया, बोगसाण्याची मनशां जावया.